देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक. मोगचनो आज आमचो दीस. आमी कोण? तुमकां समेस्तांक कळीत आसा मिसाच्या बावर्त्यांच्या प्रार्थनांत आमचे खातीर विधव विदूर आनी अंकवाऱ्यां खातीर मागतात. ते आयकोन आमच्या विगार बापांक आयली आलोचन. हांचोय एक दीस कसो बरो आनी आलोचन सफळ जाली. आज उदेलो तो दीस. बिगार बापांच्या उल्याक पाळयो दिवन आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव रिटा रॉड्रिगस आनी हांव ज्योती डिसोजा तुमकां समेस्तांक आमचे प्रणाम. खंयचेंय कार्य वा सहमिलन सुरवात करच्या पयलें तें बऱ्या तरान चलोवन व्हरूंक आमी सर्वेस्पराची मजत मागचें गरजेचें जावन आसा. त्या देखून हें आमचें सहमिलन प्रार्थना नासपाद्वारे सुरू करया. सर्वांनी बसून आसचें. सुंदर रीतीनं देवाक महिमा गावन प्रार्थना सादर केल्या वायलेट, जॅनेट, फेल्सिटा, वीरा, एस्तेर आनी जेविना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हे सहमिलन विमेन्स कमिशन, सेक्युलर फ्रांसिस्कन वॉर्ड आनी लेडीज सोशल सर्वीस लीग हांणी सांगाता मेळून मांडून हाडलां तरी सगळे कार्यक्रम बऱ्यान चलोवंक मुख्य सूत्रधारी जावन आसा विमेन्स कमिशन संचालकी श्रीमती जॅनेट वॉल्ड. ती आतां जमलेल्या आमकां स्वागत करूंक मुखार येता. जॅनेट वॉल्ड. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक. मोगाच्यानो
किर्तनगार आवाजवर 68 वोळू 5 अशें म्हणटा. सर्ग आनी संवसाराचो राय सर्वेस्पोर देव आपल्या पवित्र निवासांत आसलेलो अनाथाचो बापय आनी विधवीचो सांबाळणार. मळबाक सोबाय तारांची, दर्याक सोबाय लारांची, झाडांक सोबाय सोबित फुलांची, तेच परी ह्या सोबित कार्याक सोबाय विधवी, विदूर आनी एकोड्यांची. तुमकां सुमेस्तांक भोव मोगान, मनान आनी गौरवान बरो येवकार मागता. हो येवकार मागूंक म्हाका व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगता. बेंदूर फिरगजीचे स्टार भोव सुडसुडीत आमचो विगार बाप, मनादीक बाप वॉल्टर सोज. बापानो, तुमकां ह्या कार्याक भोव वर्त्या मनान आनी गौरवान बरो येवकार मागता. हजारो विद्यार्थीचें भविश्य रुपीत करचे पदवा कॉलेजीचो प्रिंसिपल फादर अरुण लोबो, तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. सांगातच आमचे समोर आसात बेंदूरची 2 सोबित नेकेत्रां, बाप ऑस्मंड डिसोजा आनी बाप जोएल मोंतेरो. तुमकां ह्या कार्याक घनाचो आनी मानाचो स्वागत. हर एका कार्यक्रमाक सहकार आनी उत्तेजन दिवचे आमचे फिरगजीचे उपाध्यक्ष मानेस्त दीपक डिसोजा आनी कार्यदर्शी मानेस्त रॉयस्टन फरायस. तुमकांय मोगाचो स्वागत. हर एक आयोगाची कार्य शिस्तेन आनी यशस्वी तरान मांडून हाडूंक सहकार दिवचे आनी प्रत्येक जावन आमच्या ह्या कार्याक मोठो सहकार आमच्या फिरगजीचो सर्व आयोगाचो संयोजक मानेस्त लॉय रेगो. तुमकां हांगासर जमलेल्या सोमेस्ता तर्फेन मोगाचो स्वागत. हे सहमिलन आयोजित केला वुमेन्स कमिशन कार्यदर्शी आनी सर्व सांदे. आमच्या देखली धर्म भयण आसा सिस्टर शुभा, तिचो मोठो सहकार आमकां सदांच आसा. सिस्टर, तुमकांय सुमेस्तांच्या तर्फेन स्वागत करता. लेडीज सोशल लीग हाचे अध्यक्ष मानेस्तेन प्लानिंग डिसोजा कार्यदर्शी आनी सर्व सांदे. SFOची अध्यक्ष मानेस्तेन शांती मिनेझस कार्यदर्शी आनी सर्व संध्यांक मोगाचो स्वागत. ह्या कार्याची संपन्मूल व्यक्ती डॉक्टर झीना मेंडोन्सा आमचे सांगाता आसात. हांगासर जमलेल्या सुमेस्ता तर्फेन तुमकां बरो येवकार आनी मोगाचो स्वागत. परत हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक प्रति एकल्याक कोणायकी सोडिनासतना व्हडा गौरवान स्वागत म्हणटा. सुस्वागत. प्रति एकल्याक कोणाकी सोडिनासतना स्वागत केलां आमच्या संचालकी भयणीन. तुमकांय आमी मोगान स्वागत करता. मोगाळ जॅनेट. मोगाच्यानो, तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे आयच्या सहमिलनाक विंचून काडली संपन्मूल व्यक्ती डॉक्टर झीना फ्लॅविया मेंडोन्सा आनी तिची वळख करून दिवंक हांव मुखार आपयतां SFOची अध्यक्ष श्रीमती शांती मिनेझस. मोगाच्यानो, हांगासर आमच्या मदें हजर आसात डॉक्टर झीना फ्लॅविया मेंडोन्सा हांचो एक मोठो परिचय. डॉक्टर झीना फ्लॅविया मेंडोन्सा एक संशोधक आनी आडळतेदार जावन आसून प्रस्तुत मंगळूरच्या सेंट एलोसियस विश्वविद्यालया हांगाच्या कॉमर्स, फायनान्स आनी अकाउंटन्सी विभागांत एसोसिएट प्रोफेसर आनी एसोसिएट डीन जावन सेवा दिवन आसात. M.Com कॉमर्स विशयांत डॉक्टरेट
UGC नेट अर्हता आणि कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन काउन्सिलिंग तसेच जेरंटॉलॉजी विभागान पदवी जोडून 20 आणि 9 वर्सां एक बळवंत शिक्षकी जावन पदवी विद्यार्थींक शिकोवचो विशाल अनुभव आसा. संस्थेच्या अभिवृद्धेन तांचो मुखेलपणाचो आनी आडळतेचो वावर व्हडविकेचो. कॉलेजीन तांणी जायते मुखेल हुद्दे सांबाळ्ळात. रिसर्च एथिक्स, परीक्षा सुदारणा, स्त्रियांचें कल्याण, रॅगिंग विरोधी आनी मादक वस्तू विरोधी समितींनी सक्रिय पात्र घेतला. इग्नो संस्थेन अकॅडमी कावन्सिलर आनी मार्गदर्शक जावन विद्यार्थींक तिणें व्हड सेवा दिला. तांणी आर्थीक शिक्षण, सांस्कृतीक विविधता, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी रायट्स, ह्युमन रिसोर्सेस मॅनेजमेंट अँड हवामान बदलावण तसल्या गंभीर विशयांचेर जायतीं पुस्तकां तसेच पुस्तकाचे भाग बरयल्यात. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या संमेलनांनी, सेमिनारांनी आनी कार्यक्रमांनी तिणें सक्रिय पात्र घेतला. 2024 इस्वेन सुस्थिर वेवसाय पद्दतीचेर चलच्या एक आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचेर ती संचालकी जावन वावर केला. विविध कार्यक्रमांनी ती संपन्मूल व्यक्ती, मुख्य उलोवपी आनी मध्यस्थीगार जावन कार्यनिर्वहण केला. शैक्षणीक भायर सयत ती एक समाजीक आनी वृत्तीपरा संस्थेनी व्हड पात्र घेतला. अलुमनी एसोसिएशन, टोस्ट मास्टर्स, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी आनी प्रकृती संरक्षणा संस्थेनी तिणें मुखेल हुद्दो आपणायलात. डॉक्टर झीना फ्लॅविया मेंडोन्सा शैक्षणीक श्रेश्ठता, संशोधना क्षेत्रांत, आडळते क्षेत्रांत वावर दिल्ली महान व्यक्ती. आमचे संगी आज आसचें आमकां व्हड संतोश. ही तिजी मोटवी जिणी चरित्रा. देव बरें करूं. आतां हांव विनंती करतां डॉक्टर झीना फ्लाविया मेंडोन्सानी मुखार येवचें आनी आमकां तुमचो संदेश दिवचो. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. आमी कॉलेजीन मस्त उलयता घंट्याकाटल्यान, हांगा घंट्याकाटल्यान उलयना. हांगा गोत आसा तुमी पुरा मस्त सुमार जाणां काम जावन आयल्यांत आनी सुमार जाणां आयचो सांजेचो टायम कसो स्पेंड करचो बऱ्या तरान स्पेंड करच्या खातीर हांगा आयल्यात. उलोवचे पयलें फ्लॅनीक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका हांगा येवन तुमच्या मदें उलोवंक एक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर. मनात एक विगार बाप वॉल्टर डिसोजाक, फादर आरोनाक, फादर ऑजमंडाक, फादर जॉयलाक आनी उपाध्यक्ष मिस्टर दीपक, कार्यदर्शी मिस्टर रॉयसन फरायस आनी ऑल कमिशन्स हेड मिस्टर लॉय रेगो, विमेन्स कमिशन हेड मिसेस जॅनेट लोबो आनी तुमकां समेस्तांक वंदन करून आज हे कार्यक्रम म्हणजे काले 2 उतरां उलोवंक आसात ते हांव उलोवंक आशेतां. आतां हांगा मस्तू कार्यक्रम जावन आसतना हे एक विशेष कार्यक्रम आमकां पुरा म्हळ्यार सिंगल्स, विडोवर्स आमची जिणी चेंज जाता. आमी कशें आसता पयलें तें तावन आमकां आमचो पार्टनर केदळा ना गे तेदळा आमची जिणी सगळीच चेंज जाता, बदलता. पाद्रापांनी पुरा चॉयस, दे डिडंट वॉन्ट टू हॅव अ पार्टनर. तांणी तांची जिणी दुसऱ्याच ताका समर्पीत केला. सिस्टरांनी तांणी दे हॅव चोजन देअर लायफ म्हळ्यार अशें म्हणून. आनी थोड्यांनी हांव रावूं कारण कोणी मेळोना म्हणून आनी थोड्यांनी हांव रावंक कोणी नाका म्हणून. अशें मस्त रिजना खातीर हांव घर आसात. ओके, पूण स्पेशली जावन आज हांव हांगा आसा विधवींच्या आनी विधुरांच्या तर्फेन उलोवच्या खातीर. सिंगल्स आनी आसचें तेंय एक आनी फ्युचरान कालें आमकां कोण पळयता, आमचें गत कितें, मोती घेवचें, आमी खंय येचें, खंयच्या आश्रयाक येचें, खंय रावचें, हें पूर आमकां कळचें मागीर. ओके, सो त्या दळा म्हणसर आमी कालें करयत. आमचें जिवन आमी कशें चकडां बरी म्हळ्यार चकड आमकां सोसायटीन आमी कशें मान सन्मान आनी जावन रावयेत. आमचे कडेन कितलेंय शिकप आसूंक पुरो, कितलीय डिग्रीज आसूंक पुरो, कितलेय पयशे आसूंक पुरो, आमकां मस्त फ्रेंड्स आसूंक पुरो, पूण आमी घरा गेल्या उपरांत आमी आमच्या इतल्याक बसतना आमच्या कली समस्या येताना आमी एकलींत, आमकां कोणीय नात. आमकां अशें भोगता की
लढाई करूंक म्हणी एक कोणी जण एक आर्ग्युमेंट करूंकय जण ना आमच्या कडेन ओके आमच्या आयकूंकय कोणी जण ना तले फिलींग येता कलेचे विशयन कोणी काले सांगतात म्हळ्यार हास्या म्हळ्यार सक्कड हासता सक्कड एन्जॉय करन आसतात पूण आमकां भितरले भितर काले म्हणी उणेपण कांतोन आसता म्हजे विशयन सांगचें जाल्यार हांव कशें तुमी चिंतूंक पुरो केदोळ विधव जाली म्हणून आमी चिंतूंकूच नासल्या टायमार आमी विधव जाता थोडे फावटी आमी प्रिपेर जावन आसता कशें म्हळ्यार पिडेंत आसतना आनी परा म्हजो न्हवरोय 4 years 4 वर्सां डायलिसिसांत आसलो यंग आसलो 40 yearsान ताणें डायलिसीस स्टार्ट केलें 44 तो सरलो 4 years मात्र त्या टायमार हांवें चिंतून तो मरता म्हणून पुरो ट्राय करना आहले आमी थंय वकात ते हांगा वकात तें आयुर्वेदीक तें हें पुरा सो आमकां म्हाका एस्पेशली हांवें चिंतूंकूच ना हांव त्या स्टेटा पावता म्हणून भुरगीं 6th standard आहलीं मस्त ल्हान आहलीं ती जवळी एक चेडको आनी चेडूं तांकां कशें हांवें व्हड करचें तें पुरो म्हज्या मतीकूच तें नासलें आय वॉज प्रिपेर्ड फॉर अ बीग लायफ ओके व्हडल्या कॉलेजीन काम करतालीं हांवूय काम करतालीं म्हजो न्हवरोय लेक्चरर जावन आसलो बाजपे सेंट जोसेफ्स कॉलेजींत आर लायफ वॉज गोईंग ऑन वेल ओके झगडें करतालें पुरा करतालें पूण तें पिडा येवन न्हू इतलें स्लो जालें ओके पयशांची अडचण तें हें पूण जाल्यार म्हाका मस्त जाणांनी हेल्प केलें त्या टायमार एंड इट इज नॉर्मल आमी पुरा संस्थांनी पुरा आसतना आमकां कोणी सोंड घालना सो आमकां तें प्रॉब्लेम नासलें पयशांचे प्रॉब्लेम आसल्यार तें थंय सॉल्व जावन येवं नासलें पूण केदोळ म्हजे लायफूच वयर सकयल जालें म्हळ्यार खंयचे दीस म्हाका रियलायजेशन जालें हांव आनी एकलींत आनी म्हाका कोणी ना आनी काल जाल्यार पुरो रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हजे वयर भाव आनी भयणी भायर आसात मम्मी डॅडी आसात तांची रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हजे वयर पयलें आसतना म्हजी माय सासू माय आसली तिची रेस्पॉन्सिबिलिटी काण गेली ती सरले उपरांत ती सरतना म्हाका मस्त शॉक जाल्लें आनी कालें करचें म्हणून सो ती सरल्या उपरांत आमीन ताल्ल्या 8 वर्सां उपरांत भुरगीं जालीं तें आनी एक स्टोरी ओके ती जाल्या उपरांत आतां 6th standard आसतना हांवें कालें म्हूण करचें मुखार कालें करचें त्या विशयान सो तांणी आनी तांचो फुडार हांवें कशें हें करचें म्हळ्यार आमी आतां एका स्टेटाक पावले उपरांत एका सोसायटीन एका स्टेटस पावले उपरांत तें मेनटेन करचें पडटा न्ही आमकां मस्त काय म्हणटात आमचें स्टेटस मस्त लो करूंक जायना आनी आमकां स्टेटस हाय करूंक तांक ना एकल्याच्या इन्कमान सकट जायचें कितलें म्हूण मागूंक येचें कितलें सगळ्यां कडेन विचारचें न्हू मागीर आमी भितर शेल्ला भितर येता सो म्हजी जिणी तशीच जाली आय वेंट इनसायड अ शेल मस्त चॅलेंजींग जालें म्हळ्यार त्याच टायमार म्हजी PhD करूंक आयलें म्हाका कालें करचें म्हूण कळूना PhD सोडीचे गी कंटिन्यू करीचे गी कॉलेजींत PhD करना जाल्यार वाचना युनिवर्सिटी जाता तो युनिवर्सिटी जाताना तुजे PhD ना जाल्यार तुका आमी कामांतून काडटा तुमी नात तले टायपाचें आमकां प्रोग्राम केलें सकयल्या क्लासीक या म्हळ्यार B.Ed ना हायर एज्युकेशना वयचें म्हळ्यार PhD करीत जेत पडटा सो ते पुरो डिग्री वाचल्यो हा पळय ते खुशयेन केल्ल्यो न्ही ते आमकां काले म्हणटात आय वॉज फोर्स्ड ऑर आय हॅड टू डू इट बिकॉज आय हॅड टू मेंटेन दॅट नो सो दॅट इज ऑल्सो वॉज वर्किंग इतलें पुरो आसतना कोणी म्हणी सांगात आल्यार आमच्या कडेन नो आमचें सांगात आसलें कितलें बरें आहलें एटलिस्ट सांगीत आहलें तुजे बरें अशें जालें म्हजें बरें अशें जालें तशें कितें तेंय नासलें सो म्हजी लायफ अशें गेलें की मुखार वचूंक ना फाटीं वचूंक ना त्या मोमेंटार हांवें चिंतलें पुरो कोर्सस तें हें पुरो केलें डिस्ट्रॅक्शन जायचें न्ही सांजेर जाताना तकली पुरो पिशी जाताली खंय म्हणी या ते 6th फ्लोरार घर आहलें म्हजें एटलिस्ट 5 पुटी म्हणी त्या बाल्कनींत रावून चिंतलां हांवें उडल्यार कशें आय कंप्लीट एवरीथींग म्हणून एक पुटी वचून भितर वचून भुरग्यांक पळोवन येता म्हणून तशें भितर येवचें भुरग्यांक पळोवन भितर येताना ती न्हिदून आसतात 3 वरां राती 4 वरां राती न्हीद ना बिलकूल न्हीद पडनातली दोळे समेत दंपूंक समेत दंपल्यार एज इफ मायंड वॉज सो एक्टीव कालें केल्यार न्हीद येना त्या टायमार बघतालें कितले दीस अशें रावचें एक पुटी फिनीश करून सोडया म्हणून तशें बघतालें ती सुसायडल थॉट्स वेर व्हेरी स्ट्रॉंग त्या टायमार एस्पेशली भुरगीं ल्हान आसतना 7th standard तो 8th standard येताना एंड दे वेर एट होम कालें करचें म्हूण कळनातलें सो त्या घडये जावन चिंतलें लोनलीनेस आय एम शुअर ते म्हजें मात न्ही हांगा असलें सुमार जाणां विधवेंक तशें भोगलां आसतलें आनी नाका पुरो कितलें म्हूण सगळ्यांचे सिंपती न्हू सिंपती काण घेवची आनी आमी पुरो आनीक म्हळ्यार दुसरें सांगात आमी मिंगल जाताना सकट संतोशान आसतना फंक्शनां येताना प्रोग्राम येताना सांगाता कोणी आसलो जाल्यार रोवन आसलो जाल्यार
कितले बरें आसलें म्हण बघतालें. हर एक फेस्त येताना पयल्या दिसात टेन्शन स्टार्ट. कशें बैसरचें, कशें येचें. क्रिसमस येताना कशें येचें, कशें बैसरचें. सो 3-4 years मस्त कश्ट जालें. हांव चिंता नुसतना तशें भोगलां आसतलें. फेस्ता वेळार उरिल्ल्या दिसांनी परत तितलें आमकां कळना, आमी बिजी आसता. ही फेस्तां येताना, प्रोग्रामां येताना, काजारां येताना स्ट्रेस जावचें आसा पळय तें भोगल्ल्यांक गोत्तू म्हणटात न्ही तशें. ओके. सो हांव चिंता मस्तना तशें भोगलां आसतलें, म्हाका मात न्ही. पूण ह्या पुरा हातून इतलें पुरा करूंक ते भितर तावन एक सकत येता, एक मागण्याची सकत म्हण येता. कांय ना जाल्यार असो हांव बिजेच्या त्या आमच्या सॅक्रमेंटाच्या मुखार बसून हांव मागतालें. खंय तोंड म्हणी सोर्स येजे न्ही, खंय तोंड म्हणी एनर्जी येजे न्ही. ओके. कितलें म्हण कोणा कडेन सांगूंक जाता. सो आय टू गो देर अँड प्रे कांय ना, मग ते कांय येना सांगूंक. आमचे पुरो लॉजिकल थिंकींग लेक्चरर्सांचे, आमच्या टिचर्सांचे पुरा देवाक पुरो गोत्त आसा कालें सांगचें, कालें म्हजी स्टोरी सांगची. ही नोज एवरीथींग. सो कालें म्हण मागचें, नमान मुरयेन पुरो काल्याक मागचें. सी ऑल दीस लॉजीक थॉट्स वील कम. देखून काल वचून बसचें मात्र. कित्याक म्हळ्यार आमची फेथ इतलें स्ट्रॉंग आसा की थंय दिसू आसा तितलेंत. अँड आय हॅव समबडी देर. तें एकलो आसा आनी म्हाका पळयता तितलेंत. ताचे की चड म्हजे मती केन्नातलें. आय ओन्ली गॉट दॅट स्ट्रेंथ फ्रॉम दॅट सॅक्रमेंट. ताच्या मुखार त्या सॅक्रिस्ताचे मुखार जेजूच्या त्या कुंभारा मुखार बसचें आनी जस्ट स्पेंडींग टायम. अशें कर नंतर हांवें ते फूल म्हणजे PhDची रजा काडिल्ली. हांवें रिसर्च पेपर करूंक आहलें. टायम नातलो. सकाळीं गेल्यार सांजेर येवचें, राती बसतना न्हीद येता, उठल्यार न्हीद पडना, तेंय प्रॉब्लेम. पुरा सणें न्हीद येता, जाग जाल्या उपरांत न्हीद पडना, सकाळीं उठना तकली पडापड, परतून कॉलेजी वचाचें, परतून हेजें. सो अर्ल्या मॅटरांत म्हाका रजा जाय आसली. सो 2018 हांवें ब्रेक काडून गेलें. ब्रेक काडून वचून सांगलें आमच्या रेक्टरा कडेन, फादर डायन वास. ताचेर सांगलें हांवें काम सोडी जेगी न्ही कंटिन्यू करी जेगी, हांवें कालें करचें. बिकॉज म्हजी PhD अर्द्यारूच शिरकाल्या. हांवें कालें करचें. म्हाका एकय रिसर्च पेपर करूंक जायना, कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना, मस्त प्रॉब्लेम्स आसात, कालें करचें. सो ही सेड वी वील गिव इट. आय वॉज द फर्स्ट वन टू गेट मॅनेजमेंट लीव. ते लीव कोणाक दिनात. एक तुवें काम सोडिचें, नंतर तुवें भायर कर न मागीर हेजें तुका कॉलेजीन रावूंक आसना, अवकाश आसना. पूण ताणें म्हजी परिस्थिती समजून म्हळें यू गो, यू टेक अ लीव. सो आय वॉज द फर्स्ट मॅनेजमेंट एम्प्लॉई. UGC लेक्चरर्सांक पुरा लीव मेळटा हांगाथावन गोवमेंटाथावन. आमकां लीव मेळनातली, आमी पार्ट टायम करूंक आसलें न्ही. सो आय वॉज द फर्स्ट वन टू गेट दॅट लीव. सो तें म्हाका मस्त हें आयलें, कालें म्हणटात बॉल आयलें म्हणटात न्ही तशें. 2015 म्हजो न्हवरो सरलो, रोहन सरलो. सो 2018 आफ्टर 3 years इमॅजीन वॉट आय वेंट थ्रू विदाउट डुईंग एनीथींग. कांय करून हांवें ಎಂತ ಚಿಂತುಂತು ಬಸ್ಚें. ताचे मदें सुमार राटावळ्यो त्या लॉयरा कडेन वच म्हाका प्रूव करूंक आहलें हांव तूं ताची बायल म्हणून. तें आनी एक वस्ट. ते सर्टिफिकेट, लिगल डॉक्युमेंट्स पुरा ते घर आमी करलें तेंय अर्देर शिरकालें. भुरगीं मायनर्स म्हणून रेजिस्टर करूंक जावना. त्या मनशांनी पयशे दिवना, तेंय पयशे स्टक जाल्ले. तर भुरग्यांक परतून हांवें प्रूव करूंक आहलें हांव तूं तांची बायोलॉजिकल मदर म्हणून. सो ते आनी एक प्रॉब्लेम. लॉयरा कडेन येचें, राती म्हणसर बसचें, 8 वरां थंय बसून लॉयराच्या हाच्या मुखार न्हीद काडची, जेम काडचें आहलें. सो लोक चिंतालो हे काल हें करनासा, राती राती खंय येता म्हणून. म्हाका राती वचचें पडटालें. दिसा मदें म्हाका कामाक वचूंक आहलें. सो ते प्रोसिजर मोर देन 3 years गेले जस्ट टू प्रूव दॅट आय एम द मायनर चायल्ड्स मदर. आनी म्हाका ते सेल करूंक, प्रॉपर्टी सेल केल्ली, सेल जाल्या प्रॉपर्टी, बट रेजिस्टर करूंक जायना. रेजिस्टर केल्ल्या शिवाय तांय पयशे दिनात. ओके. ते पयशे स्टक जाले. हांगा आमी नव्या घरा शिफ्ट जाल्या. ह्या नव्या घराक पयशे दिवंक नात, म्हजे पयशे नातले, ते मेळ्ळ्या शिवाय हे दिवंक जायना. सो आय वॉज स्टक. घालें करचें म्हण कळतलें. पूण एगेन आय मस्ट से हांव एडवर्टायजमेंट करना. रोहन कॉर्पोरेशनांत आमी घर काडून गेले देखून ही अंडरस्टूड माय प्रॉब्लेम. ही हॅड पेशन्स टू वेट फॉर माय मनी टू कम. आनी ताचे मदें म्हज्या भावानी म्हाका पयशे दिले. आनी समहाव ते फिनान्शियल पार्ट वॉज टेकन केअर. सो तें हांवें चिंतचें. हांवें व्हडले व्हडले कांय मागणें करूं ना, व्हडलें कांय सांगूं ना, पूण म्हाका देवान ती सकत दिली. फेस करचें तसलें. ह्या मदें पुरा हें जावन आसलें. बाल्कनीक वेचें, रावचें, पळोवचें, कालें करयत, इजियस्ट वे खंयचें, उमकाळ्यार भुरगीं भियेतात मागीर हांगा, तें पुरो थॉट्स.
पडल्यार सकयल पडल्यार ती अंगडी मुखार पडटा तांकां बेन दिसता हांव भूत जावन आयल्यार भूत जाता की ना गोत्तू ना अले प्रो थॉट्स सो ते नाका म्हजे वरवीं मेले उपरांत आनी एकले उपास जाता जाल्यार मोरचे काल्याक ओके मेल्या उपरांत प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसाचें पूण प्रॉब्लेम चड जातले म्हज्या भुरग्यांक कोण पळयतलो हांव चिंतालें खंयच्या आश्रयान व्हरून घालतात कोण ना खंयच्या आश्रयांक वचूंक पुरो हांव तेंय रिसर्च करनासलें इवन कोण उरतलो तांकां आनी ती मस्तू म्हजे बरी आउटस्पोकन न्ही ती भुरगीं म्हणजे मस्त काय म्हणटात इंट्रोवर्ट्स उलोवची न्ही कांय सांगची भुरगीं न्ही सो तांकां कोणें सांबाळचें तांणी कशें जातीत तांचे मनस्थिती कशें जायत हें पुरो म्हज्या मतीक येतालें आनी देन ते थॉट ऑफ डायींग स्टॉप्ड ओके ताचे मदें मस्तू विशय जाले आनी म्हणजे त्या मदें म्हाका कॉलेजींत त्या टायमार प्रायम टायम UGCक एप्लाय करचें तें करचें लॉट ऑफ एक्टिविटीज एलोशियस कॉलेज वॉज इम्प्रुवींग अ लॉट मस्तू हें जातालें तें चेंजीस जावनूच आसले ऑटोनॉमस जावन युनिवर्सिटी वसा जाल्ले आनी आमी ती सिनियर जाल्ले सिनियर्सांक मस्तू रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिले ते HOD तें हें सकाळींचे बॅच स्टार्ट केले म्हाका सकाळींच्या बॅचाक वसाचें पडलें ऑल दीस थिंग्स ताचे मदें घरचें पळयचें ते पावनातल्याक मम्मी डॅडी आनी कोणें हांवें चिंतलें ती म्हजी सपोर्ट म्हण चिंतली ती एज जावन आयली तांणी आस्पत्रेक येचें 2-3 म्हयन्याक एपटी डॅडीन पडचें एपटी मम्मीन पडचें एपटी ताका आस्पत्रेक व्हरचें ते रिकवर जावन येतना मम्मीन पडचें ऑल दीस थिंग्स वेर हॅपनिंग मदें तेंय करूंक आसलें सो विथ ऑल दीस थिंग्स हांवें सोडूना हांवें धैर्य सोडूना हांवें सांगलें म्हणजे PhD कंप्लीट करतात आनी म्हजी PhD मँगलोर युनिवर्सिटी तावन न्ही तुमकूर युनिवर्सिटी तावन केदळा म्हणून ना त्या युनिवर्सिटीच्या डॉक्टरेल कमिटी म्हणटात तांणी आमकां नोटीस धाडचें आत्तां हेजें आजच तेजें फाल्यां प्रोग्राम आसा तुमी सकाळीं आज पावचे पयले दिसा राती एक चुडीदार आनी एक तर पॅक करचें रातीच्या बसार बँगलोर येचें ओके तुमकां वचूंक डायरेक्ट बस ना बँगलोर वचून त्या मॅजेस्टिकार बसचें आनी दुकान काडची म्हजी ही गत आयली खंय येचें कालें करचें गोत्तू ना ओके तें तो मागीर आनीक तुमकां आनी एक बस तें तो परतून रोडून तेचें कितें म्हळ्यार आय डिडंट हॅव एनीबडी टू टेल कोणा कडेन सांगचें कोणा विचारचें त्या टायमार हांगा घरा भुरग्यांचें टेंशन ही कालें करतात उठतात बसतात हांवें विचारल्यार कालेंचें वचूंक नाका वचूं नाकात म्हणचें जालें रजा घाला नो प्रॉब्लेम बट म्हजी मम्मी डॅडीन व्हरतालीं तांकां इस्काला व्हरतालीं हाडटालीं कशें म्हणे रिक्षार घालून तें व्हरतालीं मस्त जाणां म्हाका म्हणजे फ्रेंड्स आसले दे यूज टू हेल्प मी आउट इन ऑल दीस थिंग्स देराक आसली म्हाका तूं वरी नाका तुजी एकपटी PhD जावं दी म्हणून म्हणजे PhD व्हडली स्टोरी हांव चिंता म्हणजे PhDचे थिसीसाचे की व्हड ती PhD हांवें कशें केल्या म्हणलें बरयल्यार आय विश समबडी सिट्स अँड रायट्स इट वील बी सच एन इन्स्पिरेशन टू दोज हू थिंक दॅट आनी जायना म्हाका शिकोवंक देखून हांव हांगा आसा कितें काल्याक म्हळ्यार प्लॅनीन म्हाका सांगतना म्हजे बरी कोणी स्ट्रगलर्स आसात जाल्यार ती चिंता जाल्यार म्हाका हें करूंक जायना तें करूंक जायना म्हळ्यार म्हाका पळया इतलें पुरो आसूनय हांवें PhD केली थिसीस बरयली अंडरस्टँड केलें तुका कोता न्ही मायंडसेट कशें आसाचें बरयचें जाल्यार ती विशय म्हणजे बँक एम्प्लॉयजाच्या वयर बँक एम्प्लॉयजांचे एटिट्यूड्स कशे तांणी कशें परफॉर्म करतात बँकाचें परफॉर्मन्स कशें चड जाता ह्या एम्प्लॉयीन अशें काम केल्यार कशें जाता हें पुरो कॅल्क्युलेशन्स पुरो करूंक आलें इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टँड ताचे मदें हें आमचे घरचे प्रोडक्ट आवडले थंय वचूंक हांगा वचूंक इमॅजीन हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू पुट युअर ब्रेन टुगेदर काम मायंडांत आय शूड थिंक लायक अ मॅनेजर आय शूड थिंक लायक अ बँक इट वॉज नॉट इजी कित्याक म्हळ्यार मायंड शिफ्ट करूंक आलें न्ही एपटी भितर वचून पुरो रावूंक हांगा जालें नुस्तें जालें शीत जालें आतां खंय वचूंक हांगा वचूंक परतून पाटी येवन लॅपटॉप ओपन कर परतून बँकान घालें जालें हातून घालून जालें तें चॅप्टर हें चॅप्टर ऑल दोज थिंग्स सो इट वॉज नॉट इजी ओके इन स्पायट ऑफ दॅट आय हॅड टू फिनीश दीस आनी तें केल्या उपरांत परतूनय म्हाका म्हणजे बॅड लक वचना म्हणटात न्ही बॅड लक वॉज व्हेरी गूड फॉर मी एक ना एक कलेन तरी जावनूच ताल्लें 2020 हांवें थिसी सबमीट केल्यार कोवीड टायमार तें परतून ताची दुसरी स्टोरी आसा ती थंय बरोबर वचून येवन आयल्यार म्हजी थिसीसाक म्हणजे तो कोण ते वाचतात पळय तांणी म्हजे थिसीस आपणूक गुंतूना 2 years 2020-2021 म्हणसर थिसीस आपणूना 2021 म्हाका वायवाक आपयलें आनी 2021 हांव गेल्लीं आनी म्हणजे काले तें वायवा वो द कॉन्वोकेशन म्हणटात तें जालें सो परतून दॅट स्ट्रेस घालें जालें कोण ना थिसीस रिजेक्ट जाली कोण ना कोणा कडेन सांगचें तें जालें सकट जाता जालें गे तुजी PhD जालें पूण तुजें कितें नांव येना पेपरार तुजें कितें नंबर येना तुजें कितें सांगना कोणी कांय सांगना सी अले पुरो स्ट्रेस इल्लेशें न्ही म्हणजे ल्हान ल्हान स्ट्रेस मस्त बिल्ड अप जावन मस्त तराचे स्ट्रेस आसल्यारय आय हॅड टू मेकअप कर बरें कर कापाडसून जिग्गा बिग्गा जावन कारार बसून आय हॅड टू गो टू कॉलेज आय हॅड टू मेंटेन दॅट म्हाका बसून रोड उठचे तितले टायम मेळनासलो
सोबीत कन वसा जे आमचे कॉलेज कशें आसता म्हणून ಈಗ ಯಾರು ಬಂದರು ಪರ್ಕಟ म्हणून सांगतात न्ही तितले भुरगीं आसतात ಅದೊಂದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಗುದು ದೇ ಕ್ರೈ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ सो सच हॉरिबल अले पुरा चिंतापाची भुरगीं आसतात तांकां समजना न्ही तांकां दुरसाना की तांकां कशें जाय जे बरी टिप टॉप टिचर हेजे सोबीत करून शिकयचे हांसाचे तांचे टोक मिंगल जायचे वेरियस एक्टिविटीज करीचे हें पुरो करीचे जाल्यार आमचें मायंड पयलें फ्री आसाचें वी हॅव टू बी वेरी वॉट टू से क्रिएटीव एंड ऑल दॅट ते त्या रोलाक शिफ्ट जाताना वी कॅन इमॅजीन वॉट इज द ट्रान्झिशन की घरा कालें करूंक आसा तें करूंक आसा परतून आमी हर एका क्लासीक येताना सोबीत करून हांसून एज इफ कांय जायनातल्या बरी सकट चिंताली नथींग इज हॅपनिंग वेरी स्मूथ बॅक ऑफ युअर मायंड ऑल दीस थिंग्स वूड हॅपन ओके एक पुटी घरा येताना पुरो रिलीज करया म्हळ्यार भुरग्यांक तें करूंक तें देर इज नो टायम फॉर मी देर वॉज नो बडी टू शेअर अशें जालें तशें जालें वॉट टू टेल कोणा कडेन सांगचें ओके सो वीथ ऑल दीस थिंग्स हांवें कालें म्हणचें म्हळ्यार वॉट आय हॅव गॉट फर्स्ट थिंग इज प्रेयर आय एम शुअर आमकां सकाळ आमी पुरो क्रिस्तांव तें आमकां व्हडलें गिफ्ट तें आमी चिंचालें कोणी हिंदवांचें जालें जाल्यार मोपळ्यांचें जालें जाल्यार आनी कोणी जालें जाल्यार म्हजो रिलीजन इंगड आसलो जाल्यार ती तशेंच करता लिंगी म्हणून बट आय डोंट नो आमचे तल्या त्या ह्या फेथान आसले देखून हांव चिंता म्हाका मुखार वचूंक जालें म्हाका म्हजे पुरो कसले पुरो प्रॉब्लेम्स आसले ते पुरो म्हाका फेस करूंक एक भितर तावन एक सकत आयली ओके आय डि नॉट गिव अप ना थॉट्स आयल्यार आय वॉज थिंकींग दॅट आय एम गोईंग टू ओवरकम ऑल दीस थिंग्स सो इतलेंच सांगूंक अशें तो आमची आमी केदाळा आमी बेजाराक जावन आसता ग्रीफांत आसता आमकां खुशी जावचे हक्क आसा वेदर यू आर सिंगल ऑर विडो ऑर वॉट एवर आमकां एक इल्लें हांसया इल्लेशें खेळया आनी सकाळ बरी आमी पार्टिसिपेट करया म्हणली आमची आशा आसता सो हांवें कालें म्हणचें म्हळ्यार वी डू इट नो मॅटर वॉट कालेंय जावं दी कोणी कालेंय सांगून दीत कोणाक सांगलें तूं घोव मेल्या उपरांत ती फुल स्टायलार तांबडे कापाड प्रवेशन कशें येता हांवें म्हाका मस्त लायक हांव न्हेसता पयलेंय न्हेसतालें हांव आतांय न्हेसता ताजो जावचें पयलें हांवें न्हेसल्या ताचे पयलें हांव अशें स्टायल करून येतालीं आतां हांवें कित्याक करून वचूं म्हज्या न्हवऱ्यान कांय म्हाका सांगोना न्ही हांव मेल्या उपरांत तूं अशेंत राव तशेंत राव न्ही अलें चिंता आसलें पयलें ना म्हण सांगना पूण इफ यू वॉन्ट टू बी हॅपी आय थिंक यू शूड बी हॅपी ओके यू शूड सीक हॅपिनेस फॉर युअर सेल्फ कोणी आमच्या सांगता येवन अरे तूं हें कर तें कर आय एम वीथ यू आनी परत कोणी सांगना ओके सो दॅट इज वन थिंग सो सेल्फ केअर इज समथींग दॅट एवरीबडी हॅज टू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ केअर लव युअर सेल्फ फर्स्ट ओके वेन एवर यू हॅव टू केदाळे म्हणी तुमकां थॉट्स येताना चिंताप येताना आनी हांवें कालें करी मतारी जालीं केस पिकलें आनी कालें नो यू हॅव ऑल द रायट टू लूक गुड यू हॅव ऑल द रायट टू say enjoy life so be happy so think that if nobody is there you're there for yourself sometimes you may not be praying at all तुका चिंतो करून येवचें ना मागणें करूंक पूण जाल्यार अर्ले थॉट्स खंडीत तुमकां आयल्या टायमार अर्ले थॉट्स आयल्या टायमार थिंक दॅट सेल्फ केअर इज नॉट बींग सेल्फीश इट इज टू टेक केअर ऑफ आवर सेल्फ बिकॉज वी नो आमकां टेक केअर करतलो सांगतलो तें कालें केलें ना सो वी हॅव टू डू दॅट आमच्या लायफान मस्ती नवे चॅप्टर्स येवंक पुरो डिफरंट चॅप्टर्स येवंक पुरो एम्ब्रेस तेम ना जालें म्हजें इतलेंत हांव अशेंत म्हूण चिंच्या बदलाक एक्सप्लोर इट मुखार वसा करा इवन आय हॅव डन इट थंय कसलो कोर्स आसा आय डू ते कालें पळोवन थिएटराचें कालें कोर्स जालें हांव गेलीं बिकॉज आय लायक टू एक्ट आनी कालें पुरो पळयता न्ही कालें थिएटर केदाळे फोटो गेलीं आय वॉन्टेड टू सी वॉट थिएटर इज ऑल अबाउट तांणी कशें करतात कशें डायलॉग सांगतात दॅट वॉज अ कायंड ऑफ अ रिलीफ फॉर मी It was different world altogether. When you go to different worlds and see there, तुका आतां आसलें ton, you feel so nice while coming back, so much refreshed. Okay? Next important thing is practical strengths we have to gather. हांवें एक म्हज्या लायफान सोंसलें कालें चिंतलां कालें म्हळ्यार लिगल मॅटर्स पयशांचे मॅटर्स घरचे पुरा रिपेरी ते हें पुरा मॅटर्स डिजिटल सेफ्टी मोबायलांत कालें जाता तें हें पुरा हाचे विशयांत आनी लीगल मॅटर्सा विशयांत आमी मस्त जागृत करन आसाचें पडटा स्पेशली सिंगल्स अँड विडोज अँड विडोवर्स कित्याक म्हळ्यार आमचे वयर सगळ्यांचे दिश्ट आसता ही कोणाक दिता कोणा आमकां कोणी नात आका कोणी नात ते नात हे नात सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल हें काली मोडच्या टायमार न्ही मोदें येतात मोदें फायंड आउट करतात हाका खंयच्यान पयशे येतात हाका कालें केलें आनी कालें केलें अशें अले चिंतपाचें मुस्तण आसतात सो वी हॅव टू बी केअरफूल बी अवेर
बी रेडी फॉर सच थिंग्स. डोंट थिंक दॅट म्हाका म्हणजे सकट बिरमत पावन आसात, दे आर ऑल गूड विथ मी. अले थॉट्स गूड, तले थॉट्स आतां असल्यार बरें, पूण ऑल्सो बी अवेअर दॅट देर आर पीपल who will wait for such an opportunity where you are, very down and out, and they'll come and attack, and then they may take advantage. So that is one thing. Celebrate small wins. ल्हान खुशयो. काले स्पेशल रांदचें, आनी कोणाक काले गिफ्ट दिवचें, आनी कोणाचें गिफ्ट काण घेवचें, कोणाचें पार्टी जावचें, खंय म्हणी हॉलिडे जावचें. पॅक युअर बॅग्स अँड सिम्पली गो. नाकात कोणाचें आयकोनचें पुरो नाका. कोणी काले सांगतात सांगू दीत, तांचे प्रॉब्लेम ते, आमचे प्रॉब्लेम न्ही. यू वॉन्ट टू एन्जॉय, यू वॉन्ट टू सी न्यू प्लेसीस, गो एक्सप्लोर, मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक something special for yourself, because I'll tell you, nobody is there for you. People will only say तशी खंय ताची काणी अशें खंय तशें खंय तें जालें खंय हें जालें खंय, इतल्यान उलयतात. सोड न्हू, तुमकां कालें जाय, तुमकां समाधान येवच्या खातीर, तावन कालें जाय जे म्हळ्या खातीर कोणी चिंतिनात. आनी चिंता हाचे गो म्हणून इतलो जाल्यार मात येतान तितलें हें करनासा, कांय हाका पडोवन वचोना. ना, आमकां आमच्या सांगाता कोणाक आमी चिंतलें गे मरता म्हणसर आमच्या सांगात आसता. आमी काजार जाता चिंतना गे 15 वर्सांनी मरता, 10 वर्सांनी मरता, हांव आसता, तो आसता, आमी चिंतना. आमच्या कालचे बरें उलयतात न्ही, हें करतना काले म्हणटात काजाराचे दीस तूं तशें जाताय, अशें करताय, तें करताय. बट वी डोंट नो कितलो तें सती सांगात आसतात गोतू ना. आतां आमचो न्हवरो मेला ते आनी एक शेविंग घाट, ताचे थोडे सोडून येतात, डिवोर्स जातात, तांकांय तेंत फिलींग येता. तांणी चिंतूना न्ही, तांणी काजार जाता चिंतिनात. इतल्या वर्सां उपरांत मात्र म्हणून आमी गॅरंटी वॉरंटी कार्डान आमी काजार जायनात. आमी चिंचे काले फॉर एवर अँड एवर वील बी टुगेदर म्हणून काजार जावचें. ओके, सो ते ना म्हळ्या उपरांत दॅट मोमेंट दॅट गोज ऑफ, इवन डिवोर्स केसान ती तशें जाता. पीपल गो थ्रू लॉट ऑफ हेल, सेम केसीस, सेम इमोशन्स, सेम कायंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फिलिंग्स, सफरिंग्स सगळ्यांकी अनुभव करीचे पडटा. एकच कार्य सांगचें म्हळ्यार एंड करता. नेवर एक्सपेक्ट any sort of sympathy or appreciation from anyone in this world, as long as you're single, you're a widower, you're a widow. Be your own strength. दुसऱ्यांत स्ट्रेंथ अशें नाकात. आमकां स्ट्रेंथ येवचें वयर थावन मात्र, दुसऱ्या खंय थावन आमकां स्ट्रेंथ येना. सो कीप दॅट इन मायंड. कीपिंग इन मायंड हू आर पार्टनर वॉज सदांच आसलें बरें. आतां जाल्यार म्हजी भुरगीं आमी उलयतना डॅड हॅज दॅट, डॅड हॅज डन दीस, अशें आमी उलयता. वी कीप हिम अलायव. नो, तो सरला आनी पुरा न्ही, ते वेचे फोंडा कडेन वेचे मागतना आनी पुरा वॉट मस्ट हॅव हॅपन्ड, काले जावन आसूं पुराले थॉट्स येता मतीक. पूण तांचे स्पिरीट आमचे सांगत आसात, तांणी आमचे सांगतच आसात म्हळ्यार चिंतून गट निचोव कर, मुखार वचेत. सो दीस इज वॉट आय वूड लायक टू एंड विथ. सो थँक्यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी फ्लॅनी वन्स अगेन. थँक्स टू ऑल ऑफ यू. हांव चिंता म्हज्या हांव इल्लें म्हणी तुमकां इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हण चिंता, आनी हांव म्हजी 2 उतरां अखेर करता. थँक्यू सो मच. भोव सुडाळ उतरांनी आपल्याच जिणेचें उदाहरण दिवन हांगा हासर आसले आमकां विधो, विधूर आनी सिंगल्सांक तांचे जिणेंत येवचे प्रॉब्लेम्स कशें फूड करीचें, आनी एक वर्ड सेल्फ केअर म्हणून समजूनी दिल्ल्या तुमकां डॉक्टर झीना फ्लॅविया मेंडोन्सा देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांगाता आसात मँगलोर DSSचे वुमेन्स कमिशन सेक्रेटरी मिसेस अनिता फ्रँक. आमच्या कमिशनाक ते मस्त मोठो सहकार दित येत आसात. ती इल्ली लेट पावली देखून तिका हांगासर जमलेल्या समेस्त तर्फेन स्वागत मागता. आतां आमकां उल्हासभरीत आनी उत्तेजीत करूंक श्रीमती मेविस रॉड्रिगस हांगासर थोडे स्पॉट गेम्स चलोवन व्हरता. थँक्यू ज्योती. सर्वांक बरी सांज मागता. सर्वांक बरी सांज मागता. देव बरें करूं. ओके, भोवशा तांकां सायपावो ना म्हण दिसता. उरल्यार पियेवेत गी पियेवेत न्ही फादर. ओके, म्हजे सांगाता आसा वेरोनिका डिसोजा. तुमी फिल्म थिएटरान पुरा मुवी पळोवंक गेल्ल्या वेळार म्हाका ल्हान आसतना आमी येताले. आमच्या घरा कडेन एक ल्हानशें टॉकीस म्हण आसलें. थंय मदें इंटरवल म्हण आसलें.
ते इंटरवला वेळार खाले मेळटले हां पॉपकॉर्न हां तुमी आम्ही आमच्या काळार ते नासलें म्हणून काडले काय म्हणटाले तशेंच म्हाका वडोल आयकलें आतां मोदें येयलें इंटरवल जाय आमकां गेम्स जाय म्हणल्यार बरें आयकलें त्या खातीर हांव तुमचे मुखार उबी आसां मेविस रॉड्रिगस आनी तशेंच सांगा म्हज्या संगाता आसा वेरोनिका डिसोजा प्लीज कम दिस तुमकां भितर येवच्या वेळारच स्वागत केलो तिणें पळय आमच्या एमसीन स्वागत करच्या पयलेंच तुमकां स्वागत मेळ्ळां आनी स्वागत करतना तुमी जागृत कान दवरिचें म्हणून एक ल्हानशी एक चिट्ट दिल्या कोणाक मेळो ना तांणी ती काणगेची वेर इज दॅट बॉक्स हां सकाळांक मेळ्ळा पदराबाक मेळो ना खंय हां कोणाक मेळो ना तांकां या बट नाव दे हॅव टू पिक इट अप जागृत कांय कित्याक म्हळ्यार तांचो डॉलर्स आसात तुमकां दिल्ली चिट्ट बारी ल्हान जावंक पुरो पूण तातूंत डॉलर्स आसात ट्रंपान परत म्हाका धाडले ह्याच प्रोग्रामाकूच यूज करीचे म्हणून म्हाका दिल्ले डॉलर्स तांतू आसात मेळ्ळी गी सकाळांक चिट्ट मेळ्ळी गी हांव कोणाक मेळों ना देखून तांणी हांगा वेरोनिका दिता भोवशा तुमी पाटल्या बगलांतल्यान आयल्यात मुखल्या दरवाटल्यान केदाळय रिगाचे पाटल्या दरवाटान रिगता तो कोण मेळ्ळी गे कोणाक मेळों नातल्यार देखून उबे रावा नातल्यार आमकां कळना हांगा लायट बरी जोर आसा मेळ्ळी आमच्या विकार बापाक मेळ्ळ्यार सकाळांक मेळ्ळ्यार बरीत काही म्हज्या मम्मान म्हणचें आहलें घरा खाली म्हणी रांदल्लें मम्मा बरें जालां म्हणल्यार तुवें बरें म्हणा जाल्यार सकाळांक बरें जाल्लें बरीत म्हणून तशें आमच्या विकार बापाक मेळ्ळें जाल्यार हांव चिंता आतां सर्वांक मेळ्ळी म्हणून ते व्हडली पर्स हाडल्या मू वॉलेट्स टू फील द डॉलर्स ओके इतलें बरें उलोवन जाल्या उपरांत गेम मात्र बारी सिंपल आसा बारी सिंपल ओके कांय करूंक ना तुमी डान्स करूंक ना इट्स डन सकाळांक डान्स केल्ल्यां की पोदां म्हणटल्यां की उलयतल्यां की सकड बसून कोण आसात पळय तांकां एक सुजय दिल्यार कांय तोंदरे ना पाप मस्त काम करता तो अब्बा ताचें नांव काडल्या उपरांत व्हरून हांव सांगता म्युजीक आतां जाल्यार डान्स करीचे म्हणून जाता ಓಕೆ आम्ही उलयल्ले मात्र चड मातू ಹೆಚ್ಚು दुडिमे कडिमे म्हणटात पळय त्या कास्ताची आमी तशें जाल्ल्यान आतां आमचे 4 जण ह्या जग हांगासर आसात ओके सहायक विगारी आसात आमचे बुधवंत फादर अरुण आसात आनी घरचें म्हणटात पळय त्या टायप असो आमचो विगार बाप आसा सकाळांक हालोवन दवरचें तसलो तुमचे लागीं एक विनंती आनी तशेंच डॉक्टर झीना तुमचे लागीं एक विनंती आसा हांगा वेरोनिकान तुमकां कितली नंबर्स दिल्यान पळय तितलींच नंबर्स ह्या बॉक्सान घाल्यान तांतले एक नंबर तुमी काडूंक तुमी 5 जाणांनी एक नंबर काडूंक पयले विगार बाप एक नंबर काडून आमी मागीर एनावन्स करतले नंबर ओके नेक्स्ट डॉक्टर झीना you'll pick up one number please yes Father Arun Father Osman
Father Joel Montero. आमचे नाही केत्र म्हणून सांगला. ओके हांगा सर आमची पांच चिट्यो. ना चिट्यो बनवसा नंतर चिट्यो वाचच्यो न्ही. ओके हांगासर हांव आतां एनावन्स करता. तुमी उबे रावचे मागीर तुमकां हांगासर येवंक आसा. ओके नंबर 3 सिंगल डिजीट नंबर 3 कोणा कडेन नंबर 3 आसा मेळोना. ओके तर आनी एक नंबर काडूंक मेळटले आमकां आसूं निवडणी. नेक्स्ट नंबर 210. येस प्लीज कम. हेनरी बाब दोन थाळी दिव्यांगी. हेनरी बाब दायकन तुमी हांगा येवचे. नेक्स्ट नंबर इज 11717. You got number 3? Number 3? Come, please come. 117. Yes, please come forward. So, 3 numbers zali. Next number is 6 and 4, 64. 64. Ajpat Tanal. 6 and 4. Somebody has got? Again? You're 64? No, I got 1, 2, 3 people, but the numbers read out. 64. Is your number 64? 117. 64? Okay, now keep this separate. Next number is single digit. Anybody is sweating for it? Number 8. Number 8. None? Okay. So now आता आम्ही परत इंगली नका पाटी. ओके आता आम्ही आणि 2 नंबर काढू असाल. दीपक आणि रॉयस्टन. येस 2 and 7. 27. Anybody? 27. 27. Yes. Please come forward. 27. Next number is 201. 201. Innura 1. 201. Anybody? 201. Please come forward. Please come. Okay. तर आता अनेक नंबर काडीचे पडले. आयले 201. येस व्हेरी गुड. सो आमी तांकां जोरान थाळयो दिव्यांगी. आमच्या मुखार हांगा सर आसा 5 जाणां. आता तुमकां एक ल्हानशें सवाल येता ती नाका आसलें न्ही. जायत पाटी सरप्रायजी ना तर कांय ना. तुमी इतल्यान तर सांगल्यार पुरो. आयचे प्रोग्राम तुमकां कशें जालें. If you are feeling negative or positive, anything, just in one sentence, if you say, that's enough. Are you happy? Was it required? It was not required. That shouldn't have been organized. खाली म्हणून बघता जाल्यार तुमकां टायम जाय गी. चिंतीचे पडटा गी ना न्ही. ओके where can I start from? Yes. It's a unique program actually. Unique. It's a unique program. Unique program. That means she is very happy. Thank you, Father, for the brilliant idea and also those who have organized it. Ani, next. Who is ready? It's a very nice program. Very nice program. Joran thalyo divya bakal jata. Ha? Blood circulation illen sadlar. Tumi bari subitt distat balya. Az nahi. I think this is the first time in Mangalore this program took place. Yes, it's first time in Mangalore. And Bendor, it is for the first time. Kainta an idea ilige makattu gottuna. Father, thank you, and we should thank the Almighty for giving this idea for His people. I think that today's function was in line with Dr. Mendoza's talk. It's a unique thing. I don't think such program has taken place anywhere. So whosoever has thought of it, we are all grateful to that person who has initiated. I think it was Father Walter, if I'm not mistaken. Good. 3 cheers to Father Walter. Let me say that, what Henry Bob said. 3 cheers to Father Walter D'Souza. Hip hip.
Hip hip. Hip hip. 3 cheers to those who have organized it. Hip hip. Hip hip. Hip hip. आता तुम्ही हांगा 5 जाण आयल्यात. You are the lucky people of this state. That doesn't mean that you are not lucky enough. You are also. Okay, you did not speak, sorry. I love the program very much, especially the speech. Very good. Thank you so much. Thank you so much. आता तांकां आणखी खुशी करच्या खातीर एक कित्याक म्हणल्यार ती विसून काडली. सेकंड कित्याक म्हणल्यार ती सुबितकन उलयल्ली. तुमकां हांवें संतोश समच्या बरें केल्ली. जोरान ताळयो दिया म्हणल्यार. आनी तशें तिलें म्युजीक घालचें बाबा. आतां हांव विनंती करता आमच्या विगार बापा लागीं तांकां प्रायजां दिवच्या खातीर. देखून विगार बापांनी मुखार येवचें आनी 5 जाणांक आतां प्रायज आसा. ताचे भितर डॉलर्स घालात म्हूण चिंता विसरल्यार मागीर म्हाका फोन करा. देव बरें करूं. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. देखून तुमची बसका घेवची. देव बरें न्ही करूं जाय तुका. की म्हाका हे गेम एंड जाता डान्स करयचें म्हणून भोगुल्लें. पूण कित्याक की भितरल्या भितर म्हाका इल्लीशी खावजेणी आसली. पूण तुमी डान्स करन म्हजी ती खावजेणी खाण सोडुल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. मस्त देव बरें करूं. मेवस तुका 5 जाणांनी आज डॉलर्स काण घेवन घरा येतात. देखून तांकां डॉलर्स मेळचे बरी केल्ल्या तुका आनी नासयल्ल्या की तुका देव बरें करूं. आतां SFO सांद्यांतावन एक मधुर पद. आमी मोगान रावचे 4 दीस संवसारांत आमचे तर कित्याक आमी बेजार पावचे राग मोसरा वरवीं कांयच ना मेळचे बरें न्हय आमी मोगान रावचे एक बरें उतार एक हांसो बरो एक बरें उतार एक हांसो बरो सेजराक
दिवंक मनशा इतलेंच पुरो मोकरा 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 सेजरा मोगदिया मोगया मोगदिया मोगया सेजरा मोर्त सुका साई चार जण नाहीतर मोड्या तुझ्या पडता गाण धन दिरवे घेऊन मोड मोड एकलो रावशी तू सगळी जीण कोण मोर्त सुका साई चार जण नाहीतर मोड्या तुझ्या पडता गाण एक बोरे उधार एक हासो बरो एक बोरे उधार एक हासो बरो सेजराक दिवंक मनशा इतलेंच पुरो मोकरा 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 सेजरा मोगदिया मोगया मोगदिया मोगया सेजरा सर्वांका आसता शेजाऱ्यांच्या मध्ये सट्ट दिसता तरी विघ्नान वरांच्या गरजे मुक्ता शेजाऱ्याक शेजारीच पावता राग मोसोर आमका सर्वांका आसता शेजाऱ्यांच्या मध्ये सट्ट दिसता तरी विघ्नान वरांच्या गरजे मुक्ता शेजाऱ्याक शेजारीच पावता एक बोरे उधार एक हासो बरो एक बोरे उधार एक हासो बरो शेजाऱ्याक दिवंक मनशा इतलेंच पुरो सायबा सायबिणीनो आयका अस्कत आमी नैगे मनशा रागाची मोसराची क्रोधाची जिताची जीन सगळी व्यर्थ नाही गे आमची मोकरा 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 सेजरा मोगदिया मोगया मोगदिया मोगया सेजरा मोगदिया मोगया सेजरा मोग करा मोग दिया शेजाऱ्याक एक बोरें उतार एक मोवाळ हासो पुरो आमचें निरासपण आनी दूख पयस करूंक देवा दिन विल्फ्याबाचें हें गूंड चिंतपाचें पद गायलां आमच्या SFO संध्यांनी जुडीथ मस्क्रेनस जुलिएट डिसिल्वा अरुण अजेकार जेरोम सिक्वेरा विल्मा फेर्नांडीस आनी जेसिंता रॉड्रिगस तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. आमी आसचे पळय शरत थँक्यू फादर. निमाण अनाउन्समेंट आदल्या आयताराचे म्हाका आनी चड उलयना पदरा भागरा घेवचे नाका मागीर. ओके आतां जालें हांसून जालें आनी हांसयत फूल परमिशन. ओके आतां तुमचे कडेन कॉयन्स आसात न्हू. कॉयन्स नोट नाकात आमकां कॉयन्स चिल्लरे
नांदी कोणाकडे कितले चिल्लर आसात ते पुरा भायर काडा पळया. बायल मनशाचे पर्स पुरा तो ओपन जाले. पण तुमचे कडेन इल्ले चिल्लर आसतले न्ही नांगी तें घरा सोडल्यार दिसता न्ही. पयलें सांगिल्लें जाल्यार रट्टे जाल्यात न्ही. नांव तितलें पाड न्हय फादर. अरे न्याय नीत आनी पुरो आमकां आसची. ओके तुमचे कडेन कितले चिल्लर आसात काडा. कितले आसात पळय पुरा काडा भायर. फुडें आसता वरा वडल डॉलर्स दिल्यात. आतां इंडियन कॉयन्स पुरो म्हाका मेळोवंक आहात. पालो असो सोडून धरतांगी हांव तांतू घालूंक आहात. फाटीं मेळचें ना मात्र. ओके एक तुमकां प्रायज जायचे नातल्यार तुमी कॉयन्स म्हाका दिवचे. भिये नाकात मात्र. डॉलर्स आनी सारी नांव काडले की पुरो चिल्लर. आतां कोणा कडेन बरें चिल्लर आसा ती एक कॉयन आसल्यार व्हडली उबें रावा. एकन उबें रावा. ताचें डिनॉमिनेशन कितलें म्हणा विचारना. एक कॉयन आसल्यार व्हडली उबें रावा. एक कॉयन वेदर इट इज 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा जाल्यार व्हडली. ಒಟ್ಟಾರೆ एक कॉयन ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್. रायस्टन आतां सोदून उंतासा. आतां केदींच पयशे व्हरूंक ना न्ही. पुती जावं दोगलो जावं म्हणा सोडून कॉयन व्हरनाकात म्हण सांगून ना न्ही जेजून. No, they can have as many coins as they have in their hand. But even if it is one single coin, you can stand up. तुमच्याकडे एकच कॉइन असल्यार उबे रावयेत. 4 कॉइन्स असल्यार उबे रावयेत. 100 कॉइन्स असल्यार उबे रावयेत. अंतू तुमच्या हातांत एक कॉइन असायचे मिनिमम. ओके जालें गी आसा गे फादर अरुणा कडेन. पादवा वचचे नाका पादवा वचो नाका तो नंतर तें ट्राफीक जाम जाता. जेवण मेळचें ना तुमकां हांगा. ओके आतां ऐका कितल्या जाणां कडेन एक कॉइन मात्र आसा. हात वयर करा बळ्या. एक कॉइन दॅट मीन्स लेस दॅन 2 नॉट 2 लेस दॅन 2. कायंडली सिट डावन. सो स्वीट ऑफ यू. कितली सुबीत दिसतात ಗೊತ್ತಾಗಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಟೀಚರ್ म्हणटात पळय तशें. ओके बसा. आतां तुमचे कडेन 2 कॉइन्स असल्यार खाली 2 कॉइन्स असल्यार तुमी वांदेलांत आयकला न्ही. हां कितले 50 जण मेळटी तर 40 जण 30 जण एकलो म्हणल्यार बरें हांव सेकेलतान वयर वता. ओके आमी केदाळे उलटा मनशां आमी. ओके 2 कॉइन्स कोणा कडेन आसा. 2 मात्र कॉइन्स. आतां आनी एकल्या कारणान काणयोंक ट्राय करनाकात. 2 कॉइन्स. ओके दयाकरून बसा. तुमकां हांव चड शिक्षा दिना उबें रावयना. बसा. 3 कॉइन्स कोणा कडेन आसात. 3 कॉइन्स दयाकरून बसचें. कित्याक म्हळ्यार जेवणाची तयारी जावन आसा त्या खातीर नातल्यार आणकी लवलेती आसल्यो. 4 कॉइन्स कोणा कडेन आसात. 4 बसा 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 बसा. 5 कॉइन्स इल्ली तयारी करा जायती. उबें रावयल्ले म्हण सांगल्यार रडोल तांकां बसून उंता आल्यात न्ही देखून उबें रावयल्ले हांवें. कांय चिंती नाकात म्हाका बारी एक तुमचो मोग म्हणून. नो ओके 5 जाले की 6 जाले की आतां तशें नंबर सांगून येता. 6 बैठो. 7 कॉइन्स बसा. 8 कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स 8. हेनरी बाबारी गोईंग स्ट्रॉंग. ओके 8 कॉइन्स सिट डावन प्लीज. 9 कॉइन्स काउंट केल्यात की ना तुमी. 10 कॉइन्स 11 कॉइन्स 12 बसा बसा बसा. म्हाका बारी बेजार जाता तुमी उबें रावचे पळयतना. 13 कॉइन्स सत्य सांगा फोटी मारी नाकात मागीर म्हाका कॉइन्स दिवंकात तुमी. ओके 13 कॉइन्स प्लीज सिट डावन. 14 कॉइन्स 14 कॉइन्स 14 15 16 16 17 आतां इल्ले फास्ट या. 17 कॉइन्स 18 कॉइन्स 19 कॉइन्स 19 20 कॉइन्स. अळे आतां बळे एकामेका आदली बदली करतात न्ही. नो डिस्क्वालिफायड नाका. बरीं भुरगीं जाया. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಪದ್ರ ಮಾಡುವಾಗೆ ನನ್ನಂಥ ಟೀಚರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ.
काही बसर पावले आम्ही 20 जाली न्ही 21 22 ते काउंट केल्यान घेना तुवें कॉयन्स केल्यान ओके पोटली व्हडली जाल्या फादर 22 23 ओके आतां तुमी पूर हांगा येया कोण थंय आसात पळय पूर हांगा येया एवरीबडी विथ द कॉयन्स प्लीज कम हियर विथ ऑल युअर कॉयन्स यू प्लीज कम हियर तुझे आसा कितले कॉयन्स आहात तुजे कडेन काउंट केले की तुवें कितले आहात 63 63 कॉयन्स 24 37 26 45 35 ओके आता ते रावा पळ्या रावा तुम्ही बारी सुबित्त दिसतात कॉइन्स म्हणी पळोवंक गेल्यार सिल्वर बरी तुम्ही शाईन जावन आसात बाबा प्लीज गो बॅक प्लीज मूव बॅक ओके आता परत तुम्ही सांगिचे फक्त कोणाक प्रायज दिवचे म्हणून तुम्ही सांगिचे म्हाका ओके हां तुमचे 26 45 number 35 63 24 37 34 49 आता हायेस्ट कोणाकडे आसात हायेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स 63 ओके आता 63 सर्वांनी थाळयो बेडच्यो कॉइन्स मात्र तुम्ही सगळ्यात घालनाका थाळयो बेडच्यो म्हणून आता फाटी वचना जो कॉइन्स पुरा म्हाका खंय आंत कॉइन्स पुरा म्हाका दिवचे ओके सो द विनर ऑफ दिस गेम इज नंबर 6 and 3 63 आयरन मिनेझस आमच्या शिवभागांतली तिका आईचे इनाम फावो जाता थँक्यू कशें बघता तुका बरें जालें खुशी जाली की ओके जेवचेंगी नाका गी ना जेवंक नाका जेवून येता काय ओके सो हांव दीपक आमचो उपाध्यक्षांचे लागीं विनंती करता दयेकर दीपक नांदगी ओके दयेकर तिका तिचें प्रायज दिवचें म्हणून विनंती करता आनी तुमी सक्कडी रावा हांगा सक्कडी रावा एक फोटो काडूंक जाता जाल्यार सगळ्यांचे एक फोटो काडयात देव बरें करूं थँक्यू दीपक देव बरें करूं बेबी सांटी आतां हांगासर श्रीमती मेविस रॉड्रिगसन बरयलो आनी निर्देशन केल्लो एक मोठो नाटकुळो हे आमचे मुखार खेळून दाखयतात लेडीज सोशल सर्वीस लीग हाचे सांदे आनी हेरां ह्या नाटकुळ्याचें नांव जावन आसा एन एम्प्टी जार खाली जाल्ली बरणी एन एम्प्टी जार खाली जाल्ली बरणी एक स्त्री विधो जायत एक पुरुष विधोर जायत कितें चिंताप तांचें कितें बोगाप तांचें खाली जालें सर संपतलें कितेंच ना एक सोलो सैरीक पळयता म्हाका एक म्हजी जीवन संगातीन मेळात की म्हणून राखता मागता दोवेन करता ना कित्याक तो एक युवक न्ही पूण ती देवाची खुशी एक स्त्री म्हाका एक जीवन संगाती जाय म्हाका खंयच्या नमुन्याचो जीवन संगाती जाय की त्या नमुन्याचो मेळाचे राखता अँड देन शी बिकम्स अ सिंगल अ विडोवर आनी ती परत चिंतात सर खाली जालें सर रितें जालें कितेंच ना पुरो होगडायलें हांवें म्हाका कोण आसा कोणूच ना न्ही कंगाल जातात एन एम्प्टी जार खाली जाल्ली बरणी परत ही चिंतना मोतीक हाडन ती रडतात सुस्करतात तांचे रडणे तांकांच गोत्तू La
Life is an empty jar. रोजी आनीक न्हीद लायली रोजी म्हाका एक कप कॉफी दिने अरे म्हजो थाप सोडून आयला म्हाका काही थांका ना यो पप्पा सकाळींची 5 वरां जाली मात्र कितें आतां वेग्गी उठले कितें जाता तुका ओ ताप चड आसा हांव वेग्गी ऊन कॉफी कर नाडटा म्हजे रोजी म्हाका सकाळी सकाळी कापी हाडून दितले खंय गेला ते पप्पा धर ही कॉफी पिये आनी रेस्ट कर पप्पा मम्मी ना पप्पा मम्मी ना मम्मी आनी पाटी येवची ना पप्पा तूं कांय खंत करिनाका आमी आसाव न्ही तुजी बंगारा सारकी नात्रां हांव आनी डेनिस तुजे सांगाताच आसाव पप्पा ह्या तापा दरम्यान हांव कंगाल आनी नित्रान जाला हांव तुमकां दोशी त्रास दिता गी पुता ना पप्पा रोजी म्हाका एक सुरें करून गेले मु पुता आमी आसाव न्ही पप्पा होय म्हजो पुतू सोनू नात्रां तुमी आसात पुता पूण म्हजे रोजी खंय गेला रडा नाका पप्पा हे रोजी देवा हे रोजी An empty jar. Life is an empty jar. Post. येते बँक अकाउंट लेटर आयला रिजा रिजा माइक ऑन कर ये मुझे जेजू या अंकारी साहेबिणी जॉन काढले रीण आणि की बाकी आसा जेजू हांवें खंय वेचे आता जेजू अंकार साहेबिणी म्हाका कुमक कर जेजू कितें जालें काल्याक रडटाय आळे पुता तुजो डॅडी सरून आजीक 8 दीस जाले मात्र पळय रीण बाकी आसा म्हूण बँकांत कागात आयला आमी कितें करचें पुता आमकां कोण कुमक करता पुता आतां जेजू हांवें पयशे कशे फारीक करचे आमी मम्मी तूं कांय चिंता करिनाका हांव बरें शिकून बरें व्हडलें जावन बरें काम करून बरे पयशे जोडून हे रीण फारीक करता बँकाची गजाल रिणाची गजाल अशी नाही पुता तूं आणखी ल्हान तुका समजना म्हाका आतां गुंतून आमी कोणा लागीं वयचे जेजू आमकां पाव जेजू An empty jar. An empty jar. An empty jar. Life is an empty jar. Hello? Hello? Who's speaking? Yes? I'm Robert's mummy. Yes? 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 माय कोण उलटा डाडा म्हाका मुस्तो उलोवंक आसा माय म्हाका प्लीज दी फोन म्हाका उलोवंक जाय Wait. मम्मी Hello? मम्मी कोणाची फोन रॉबर्टाची गी
ताका सांग हांव मागीर कॉल करता म्हणून हांव बिजी आसा आतां आनी ताका 75,000 फिजाचे दवरूंक सांग धाडूंक सांग ताका भुरग्यांचे हांव येता मम्मी. Hello? What happened to Robert? No, there is some mistake. My Robert is okay. No. What happened to him? Robert, can I talk to him? कितें जालें मम्मी? कोण उलयलें? रॉबर्टाक काय जालें? Robert नाके. मम्मी आमकां म्हणटाय रॉबर्ट हार्ट अटॅक आयला काय. कशें सांबाळ्ळें? माई एकसरी जाली मू सगळं संपदलें. जिवितान कितेंच खाली जायना. आमचो सर्वेस्पोर आमचे संगी आसा तर आमचो सर्वेस्पोर आमचे संगी सदांच रावोंक आशेता. आमी आशेता सर्वेस्पोर आमचो सर्वेस्पोर कितें म्हणटा तो आमचो सर्वेस्पोर पळया. रायांचे पयले पुस्तक अशें म्हणटा एलिया आनी जारेफताची दूख. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक पृथ्वीर पावस पडूंक नासलो. तेन्ना सर्वेस्परात एलियाक म्हळें उठ आनी सिदोनाच्या जारेफता वच आनी थंय राव. हांवें तेंचे एके विधवीक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी जारेफताक गेलो. तो शहाराच्या दारवाटा लागीं पावलो. तेन्ना श्रिये विसरलें हांगासर तूं म्हाका ल्हान एका आयदनांत इल्लेशें उदक पियोंक दी. अळे ताच्या सांगाता एक कुडको उंडोय हाड. सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन उगडलें कांयच ना. मोटकेंत मूठभर पीठ आसा आनी बरणेंत इल्लेशें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 कुडके लांकडां विंसूंक आयिल्लीं. उपरांत हांव घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कायिल्लें तयार करता. उपरांत ते सेवता आनी आमी तेन्ना मोरतेल्या. भियेनाका, घरा वच आनी कितें तुवें सांगलां तें कर. पूण वेग्गी म्हाका एक भाकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कितें पूण इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव. सर्वेस्पोर पृथ्वीर परत पावस धाडटलो. त्या दिसा पर्यंत पिठाची मुडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. त्या विधो स्त्रियेची भरणी खाली जाली गी, मुडकी सुकली गी.
जिवितांत कश्ट संकश्ट निराशा कितेंय येवं एक स्त्री वा पुरुश आपल्या पांया वयर धैर्यान रावोंक शकता. कशें? देवाच्या कृपेन दैवीक सत्तेन पवित्रात्म्याच्या बळान संपन्न जावन नीट उबो रावोंक शकता. समाधान आपणायता. सर्व नास जाले म्हणटना सर्वेस्पर नवें जिवीत लाभयता. तितलेंच न्हय, देवाच्या उतरा वरवीं जीवन नंदन जाता. कीर्तन 20:3 ओळ 4 अशें म्हणटा, काळक्या फालक्यांत हांव चलतना कसल्याच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सोवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. भियेनाका, तुजी बरणी खाली जावची ना. आनी तूं जाणाय, तुजे पासत म्हज्या मनान साबार येवजण्यो आसात तें हांव खरेंच जाणा. तुज्या हिता पासत न्हय तुज्या केस्ती पासत बरवोशेचो फुडार तुका दिवचे खातीर. भें कित्याक धैर्य घे आनी तुजें जिवन देवाच्या उतरान तशेंच मागण्याच्या बळान नंदन कर. आनी तूं भयणी सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रान अवस्वर 5 ओळ 4 अशें सांगता, सगळो तुजो कंत हुस्को मुजेर सोड, कित्याक हांव तुजी जतन घेतां. हें तूं पातयेताय. बरें जावं, तुजी बरणी बरत वसूं. आनी तुमी भुरग्यानो म्हणोंक जाय, हिम्मत रखो, धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा. हिम्मत रखो, धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा. देवाचेर नदर घाला आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें. देखून ल्हान तुमी तुमची बरणी बरोवन वचूं आनी तुमचे सोमेस्तांची केदनांस एमटी जार न्हय, जिवीत म्हणलें देणें देवान दिल्लें आनी तातूंत मोग, सेवा, देवाचें उतर आनी बऱ्यो करण्यो बरोवन आमचें जीवन नंदन जायजें हीच आमची आशा आनी बरवसो. जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका, दुखांनी सूख रचलोलो तसो सांबाळटा सदां. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका,
आमकां सोमेस्तांक जिवितांत विविध तरांची पंथावणां येतात आनी ती फूड करूंक देवाचें उतरस बोळ दिता आनी जिवीत म्हणलें देणें देवान दिल्लें म्हणलो संदेश ह्या नाटकुळ्याद्वारी आमकां दिल्ल्याक सर्व कलाकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पद आयकलें, नाटकुळो पळयलो, खेळ जाले, पूण कितें गी उणेंपण म्हणून बगता. तुमकां कांय बगता गे? कितें तें करेक्ट सांगलें. विगाराचो संदेश आयकनासता साद्यात ना आनी भोवशा एक पद घडलां जावं की पुरो सांगात्यांक सांगाताक घेवन त्या देखून आतां मुखार येता आमचो मोगाळ विगार बाब. मोगाळ बाप अरुण, बाब ऑस्मन, बाब जॉयल, उपाध्यक्ष दीपक, कार्यदर्शी रॉयस्टन आनी आयोगाचो संयोजक लॉयरेगो आनी आमकां आज बरी अपुरबायेची शिकोवन जिविताच्या लिसांवाद्वारी दिल्ली जिनाबाई आनी तशेंच हांगासर आसची सिस्टर शुभा, विमेन कमिशन स्त्री आयोग, लेडीज सोशल सर्वीस लीग संदियानो, सेक्युलर फ्रांसीस वर्दीच्या संदियानो आनी हांगासर आयच्या कार्याक हजर जावंक आयलेल्या समेस म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तुमकां आयच्या दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. देवाची दराल कृपे बेसांवां तुमचेर वतून तुमचें जिवीत मुखार वचून व्हरूंक दूख जावं संतोश जावं देवान कितें निर्मिलां तें संतोशान ताका कानीक जावन भेटोंक तोच तुमकां सक्तीन आनी कृपेन भरूं म्हणून हांव मागतां. आयचें हें कार्य तुमकां मान करूंक आनी तुमकां आमचें सांगातपण बसावंक, तुमच्या सांगाता मागण्यांत सांगातपणांत आमी आसा म्हणलें, फिरगस तुमचें सवें आसा म्हणलें कळीत करूंक. तुमचे जिणये पयन विशिश्ट थोडी जिणये सांगाताच्या वेगळ्या सरान कश्टी जिणी जियोमची, थोडी पंतावनाच्या अंकुरपणाचें जिवीत जियोमची आनी थोडी आपणेंच जावन असलें जिवीत विंचलेली. पूण तुमी सगळीं देवाक आनी पवित्र सभेक आनी आमकां सर्वांक मोगाची. पवित्र पुस्तक तुमचें जसलें जिवीत जियेल्ल्यांक वाखणटा आनी ह्या परबायेन नाडकुल्यांत गितांत हें आमी आयकलें. देखून पवित्र पुस्तक आमकां धैर्य दिता, भिये नाकात, हांव तुमचे समय आसा. रचलोलो रचणार, कोणेंय सणल्यारय तो सणचो ना आनी ह्या संवसार तुमकां सांडी जाल्यारय आमकां देव सणून घालिना म्हणलें वागदान आमकां सगळ्यांक आसा. त्या देवातय आमचो विश्वास दवरून आमी मुखार वचोंक आसा. देवा संगी पयन करता तो ताच्या सांगातपणांत आसा. ताचेर बरवसता तो केदींच शेवट हांवें तो एकसुरो न्हय, ताका मिसांव आसा. देखून कोण भावार्थान देवातय एकवटान सांगातपण जियेता ताच्या जिविताक आजून शेवट आसा, मिसांव आसा. हें व्हड आसा दवऱ्या. देवा कळीत नासता कितेंच जिणयेंत घडना. देखून जर कितेंय गोड वा कोडू घडलां तर ताच्या फाटल्यान देवाचें विशिश्ट योजन आसा. नासाक न्हय, बऱ्याक जैताक म्हणलें उडास दवऱ्या. देवाक आनी समुदायाक देखून चिडकून रावा. देवाक आनी आपल्या समुदायाक चिडकून रावा. देवान दिल्लें जिवीत जावं सुखाचें वा दुखाचें तें अर्थाबरीत करया. तें आमचें मिसांव. खंय आमी आसूं, देवान तें जिवीत दिलां तें अर्थाबरीत करूंक आमी आसा. मागणें, पवित्र मिसाचें बलिदान, फिरगजेच्या चटवटिक्यांनी भाग घेवचें, संघ संस्थांनी वांटेली जावचें, देवा सांगात बुजवण आनी धैर्य आमच्या बोवारी आसच्या मनशा मुखार देव आमकां फावो करता. देव आज शीत ताचें रूप घेवन आमचे मुखार येना. आमच्या बोवारी आसची मनशां घडीतांनी आमकां हांव तुमचे समय आसा म्हणटा. देखून आमी थंयसर तांकां चिडकून रावोंक जाय. हांव देवाकच चिडकून रावता म्हणून एकसुरो रावलो जाल्यार देवानी आमकां कुमो करूंक जायना. देखून समुदायांत जिवाळ आनी क्रियाळ आमी जावी आनी देवान आमकां पवित्र सभा, फिरगज, वाडो, संघ संस्थे दिल्यात. हें सक्कड आमकां ताचें सांगातपण दितात, बसयतात. देखून समुदायांत पयस रावचें म्हळ्यार
देवा आनी ताचे कुमकेतावन पयस रावचे. देखून जिनाबाई म्हणाली कशी आपणाच्या कश्टांतावन भायर आयली, समुदाया मुखान मेळिल्ल्या अवकाशा मुखान थंय हांगासर मेतेर जावन आपणाचेंच जिवीत फुडें व्हरचें. देव हे आमच्या जिवितांत आशेता. दुसरें, जिणे शेवट जाया आनी देवा देणी उपयोग करा. देवान तुमच्या सांगात्याक काडवेलां जावेत, पूण तुमची देणी खाण व्हरूंक ना. ती आसात. बेसांव काडूंक ना, अवकाश काडूंक ना, भलायकी काडूंक ना, सक्कड देवान सक्कड काडूंक ना. सन्निवेश घडिता कितेंय जावं, जिवीत फुडें व्हरूंक आसा. देवान दिल्ल्या जिविताक मोल आसा, अर्थ आसा, तें आमी अर्था बरीत करूंक आसा. देखून देणी, अनुभव, जणवाय आनी वेळ पेल्या सेवेक सक्रेक वापरया. मोगान दितना आमचे थंय नवो जीव भरता, तृप्ती जोडूंक जाता. कितलें चड दिता तितलें चड आमकां पाटी मेळटा. बरोवन वमता मनासर तुमकां दितलें, मेजून तुमच्या लेसान घालतलें. हें पवित्र पुस्तकाचें वागदान. तिसऱ्यान, कुडीची, मतीची आनी आत्म्याची जतन घेया. कशें? बरो संबंद, बरी सळावळ, सकारात्मक संगतींनी वेळ करसून, भलायकेची सत्राय घेवन, गरज दिसतना भोवारी देवान फावो केल्ल्यांचो आदार मागा. आदार मागचें आमची हस्कत कांय न्हय, तें आमचें बाळ. देवान आमकां बोवारी जायत्या जाणांक आसा केलां, दिलां जाल्यार तें आमकां आदार आमी मागोवंक आनी दिवंक आनी घेवंक, हें आमी उडासान दवरूंक जाय. आदार मागल्ल्यान, घेतिल्ल्यान, दिल्ल्यान आमी हस्कत जायना, आमी बळवंत जाता. गरजे वेळार आदार मागचें, हस्कत कांय न्हय म्हणलें आमी उडास सवारया. हर एकल्याक देवाचें सोबीत योजन आसा, तें आमी पातयेया, विश्वासया. तुमी एकसुरी न्हय, तुमची विसर पडोंक ना, तुमकां मिसांव आसा. देव तुमचो मोग करता. पवित्र सभेक तुमची गरज आसा. तुमचें जिवीत जायत्यांक बेसांव जावन आसा, जावंक आसा, मुखार तें व्हरूंक आसा. देखून जर देव आमचे पक्षेक आसा, कोण आमकां विरोध रावोंक शकता? तर तुमकां परत सर बरें मागता. आयच्या कार्या फाटल्यान वावुरलेल्या तिनी आयोगाक आनी 2 संघ संस्थाक ताच्या फाटल्यान जायतो वावर केल्ल्या लॉयक आनी ताका सहकार दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या आयच्या ह्या कार्याच्या यशस्वेक वावुरलेल्या समेस्तांक अभिनंदन पाठयता. देखून आयच्या दिसा खातीर तयार केल्लें गीत आसा. आतां आमचे याजक हांगासर मुखार येतात, ते आमी गायन करता. तुमी आयकून संतोश भोवंक उलो दिता. मनशा दिल्लें देणे, याजक धर्मी कुटुंबाचे वायक सुरे, जावं दे सुखाचे ते वा दुखाचे, जियोन देवाक महिमा दिमच्या कासचे. रचलोलो तो देव सर्वांचो धनी, खऱ्या ताची सेवा विश्वासपोनी. जावया आमी सगळीं ताका रुणी, ताचे विने आमकां ना कोणी. रचलोलो तो देव सर्वांचो धनी, खऱ्या ताची सेवा विश्वासपोनी. जावया आमी सगळीं ताका रुणी, ताचे विने आमकां ना कोणी.
ह्या संवसारात सगळें देवान दिलां उदारपणान दिल्लें देवान काडून बेगी वेल्या देवा लागीं जावचें नाका आमी रागार रचलोलो तो देव सर्वांचो धनी खरी ताची सेवा विश्वासपोनी जावया आमी सगळीं ताका ऋणी ताचे विणे आमकां ना कोणी जावन संवसाराक आमी येता एक एकलो जावन संवसार सांडून वेता मोदें संगीत मेळोवन सर्जी येता देवान आपयता नवो संवसार सांडटा रचलोलो तो देव सर्वांचो धनी खरी ताची सेवा विश्वासपोनी जावया आमी सदां ताका ऋणी ताचे विणे आमकां ना कोणी जनन मरण ना हांगा कोणाय हाती लांबोटवें करूंक साकाना कोणी देवान निर्मिलोले बोग्या आमी सगळीं मेळटल्या आमी वयर सर्गी रचलोलो तो देव सर्वांचो धनी खरी आसाची सेवा विश्वासपोनी जावया आमी सगळीं ताका ऋणी ताचे विणे आमकां ना कोणी देव सदां आमकां पोसता कसला तुका सांगात सदां दिता मोगा खाकूळ दिनभर वशान भरता वारें वादळ येताना उखल धरता रचलोलो तो देवाचो धनी खरी ताची सेवा विश्वासपोनी जावया आमी सगळीं ताका ऋणी ताचे विणे आमकां ना कोणी एकवटान सर्जी येवया एकामेकाचें वजन वावोवया सुका दुका वेळी
सांगा दिव्या सगळी खुर्सा कांदिवन मोकार सरया अर्गां तुका आमच्या धनयान देवा दैवीक सांगा दिवून आमकां राखच्या वर्त्या मोगा काकुळतीक तुज्या राखून सांबाळ हरे घडी दिसा अर्गां तुका आमच्या धन्या देवा दैवीक सांगा दिवून आमकां राखच्या वर्त्या मोगा काकुळतीक तुज्या राखून सांबाळ हरे घडी दिसा. पदऱ्या बसो संदेश आयकलो. आमचो शातिवंत सर्वांक मोगाचो विगार बाप पोदां घडता, ताळो बसयता, सांगात्यांक घेवन गायता. तो ताळो आयकताना आनी ते शब्द 3 दीस पर्यंत आमच्या कानांत गुणगुणताना मात्र आमचें हें बेंदूरचें कार्य सुफळ जाता. कितें म्हणटात तुमी? सो देव बरें करूं सर पाद्र्याबा. ह्या संदर्भार हांव एक विशय सांगूंक अपेक्षिता. आमच्या पाद्र्याबांनी एक पेन ड्रायव्ह सादर केला तांच्या उतरांनी. बारीस बरें आसा, कित्याक म्हळ्यार हांवें काणगेलां आनी हांव घरा एक सुरी आसा आनी तें आयकूंक म्हाका बारी समाधान भोगता. 600 रुपीज मात्र. देखून दुबळ्यांक गरबांच्या कामाक तो ऐवज येता. देखून तुमचे कडेन एक उपकार मागता, जाता तितल्या जाणांनी हांगा आसा तें कण घेवचें आनी घरा आयकोवचें आनी देवा कडेन मागचें आमकां. ओके, हांगा आसात, मुखार येतात घेतात काण घेवंक म्हाका इल्ल्या वेळान काण गेल्यार हय. मागीर त्या देखून हांव साक्स हांवें काण गेलां, आयकलां, संतोश भोगला. तुमी तशेंच काण घेवन संतोश भोगा. देव बरें करूं सर पाद्र्याबांक. फादर, तुम्ही हांगा गीत गायताना म्हजे लगे एकल्यान येवन सांगलें गीत ताणें एक कविता बरयल्या आनी ती ताका हांगा सादर करूंक जाय म्हणून. कोणायकी गॅस करीत गी कोण म्हूण? वय आमच्या फिरगजेचो उर्बेस्त आनी सुरसुडीत 22 आयोगांचो संयोजक श्रीमान लॉयरगो तुवें मुखार येवचें आनी तुवें लिखिल्लें कविता सादर करचें. देवबरी सांज दिवं मोगाचें न्हू. पयल्यान पयलें आयचें हें कार्य इतल्या बऱ्यान जावंक वावर केल्लीं जावन आसात. वुमेन्स कमिशन, LSL आनी SFO तुमी काडलो वावर आज फळा बरीच जाला. दयाकन तांकां ताळयो दिया. मोगाचें न्हू, हांव कावी न्ही पूण प्रयत्न केलां. प्रयत्न केलां कित्याक म्हळ्यार प्रयत्नान बोगा वयर प्रयत्न सुरू जाता. 30 आनी 5 वर्सां आदीं म्हणजे म्हजी आवय 40 आनी 5 वर्साच्या प्रायर विधव जाल्ली आनी आमच्या घरा 20 वर्सांचो मलगडो भाव 8 वर्सांचें निमाणें भयण आहलें. आनी हो अनुभव आमकां थोडे भरचें उतरां दितात आनी तेंचो उतरां एकठांवन एक कविता प्रयत्न केल्या. बरी लागल्या जाल्यार 2 ताळयो, बरी लागूना जाल्यार एक मात्र उणें मुखार हांव प्रयत्न करतां. चिंताय कितें एकसूरपणां, चिंताय कितें एकसूरपणां, बेनासतना जियोंक आसा ह्या बुंयतणां. लोकांच्या जिबाक तुंबये नाका, जिवनांत काडिल्लें मॅट पाटी दवरी नाका. जिवनांत काडिल्लें मॅट पाटी दवरी नाका. समाज अशीर दोळ्यान देखता, देखलेलें वायट म्हूण सदांच केणता. पूण येतलो बेगीनच एक दीस समाज कळटलो जिवनांत केल्लो तुजो सॅक्रिफीस. बरें एक कुटुंबा जिवेत जिवंक आशिल्लो हांव, पूण
रसनाराच्या निर्मोण्या काल्तिमान घालता हांव बरें कुटुंबां जिवीत जिवंक आशिल्लो हांव पूण रसनाराच्या निर्मोण्या काल्तिमान घालता हांव सदां हांव अशेंच बसतां सांजेचो वेळ पाशार करूंक पूण आमच्या जिणेंत सांज जाल्या चिंतून करगोंक दोळ्यांत दूख आंगोळून देवा लागीं रडटा हांव दोळ्यांत दूख आंगोळून देवा लागीं रडटा हांवें बगुल्लें हेर कोणायकी दिनाका म्हूण मागता हांवें बगुल्लें हेर कोणायकी दिनाका म्हूण मागता हांव पूण देव म्हाका स्वप्नांत येवन म्हणटा देव म्हाका स्वप्नांत येवन म्हणटा मागल्लें सोर दिल्लें तर हो मनशाकूळ म्हाकाच विसरतो कोण ना हो मनशाकूळ म्हाकाच विसरतो कोण ना देखूनच हांव थोडें दितां थोडें पाटींग घेतां थोडें दितां थोडें पाटींग घेतां देव बरें करूं मोगाचें